सुप्रभात भुरग्यानो. आयज आमी नवीन पाठ शिकया. पाठाचें नांव आसा 18 जून. भुरग्यानो, म्हाका सांगात, आमी खंयच्या देशांत रावतात? हय, सारकें, आमी भारत देशांत रावतात. तुमकां खबर आसा भारताक स्वतंत्र मेळचे पयलीं भारत मातेचेर कोण राज्य करताले ते? सांगात. हय, ब्रिटीश सरकार. आता म्हाका सांगात, आमच्या भारताक केन्ना स्वतंत्र मेळिल्लें? बरोबर, 15 ऑगस्ट 1947 सालांक. ज्या दिसांनी ब्रिटीश सरकाराक भारतांतले धांवडावन घातिल्ले, तो दीस आमी आमच्या सुटकेचो दीस म्हणून मनयतात. पूण भुरग्यानो, तुमी जाणात आमच्या भारताक स्वतंत्रताय मेळिल्ली, पूण आमच्या भारताच्या एके राज्याक स्वतंत्र मेळूंक नाशिल्लें. भुरग्यानो, आमी भारताच्या खंयच्या राज्यांत रावतात? आमचे राज्य खंयचे? बरोबर, गोंय राज्य. हो पळयात गोंयचो नकाशो. गोंय आमच्या भारताच्या नकाशाचेर टिंब जशें दिसलें तरी तें खूब व्हड आसा. गोंय सोबीत आनी सुंदर. हीच सोबीतकाय सांबाळून दवरूंक आमकां आनी आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांक खूब कश्ट करचे पडिल्ले आसात. तुमी जाणात आमच्या गोंयचेर कोण राज्य करताले ते? हय, सारकें, पोर्तुगेज. तुमी तुमच्या आजी आजे कडल्यान आयकलेंच आसतलें की आमच्या गोंयचेर पोर्तुगेज राज्य करताले आनी ते आमचेर खूब जुलूम करताले. आनी ह्या जुलमाक विटून आमच्या खुबशा स्वतंत्र सैनिकांनी लढो लडिल्लो आनी गोंय राज्याक स्वतंत्र मेळिल्लें. तोच दीस आमी 19 डिसेंबराक मुक्ती दीस म्हणून मनयतात. तुमी ह्या नामनेच्या फुडाऱ्याक वळखतात? हे जावन आसात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. तांणी आमच्या गोंयांक लागून आपलें खूब बलिदान दिल्लें आनी आमच्या गोंयांक क्रांती दीस मेळोवन दिल्लो. तो कसो तो आमी ह्या पाठांत पळोवया. पाठ 3, 18 जून. 1944 वर्स आशिल्लें. जून म्हयनो आनी खूब पावस पडटालो. त्या दिसांनी भारताचे नामनेचे फुडारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयिल्ले. ते आपल्या इश्टागेर, इश्ट म्हणल्यार फ्रेंड, डॉक्टर जुलिया मेनेझीस हांच्या घरांत असोळण्या गांवांत रावंक गेल्ले. असोळणा हो सालसेट तालुक्यांतलो ल्हानसो एक गांव. ह्या नकाशाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटलो. भारतांतले स्वतंत्रतायेचे चळवळींत डॉक्टर लोहियांनी व्हड वांटो घेतिल्लो. म्हणून ब्रिटीश सरकारान तांकां बंदखणीची ख्यास्त दिल्ली. ख्यास्त म्हणल्यार शिक्षा दिल्ली आनी खूब दिसांनी तांची सुटकाय केल्ली. तांची म्हणजे कोणाची? डॉक्टर राम मनोहर लोहियाची. आतां आमी फुडलो पाठ पळोवया. जेन्ना डॉक्टर लोहिया गोंयांत आयला अशें कळना फुडें सगळे लोक जे गोंयच्या खातीर लडटाले ते तांकां मेळूंक गेले आनी तांच्यांनी सगळी गजाल लोहियांक सांगून उडयली की आमकां कसलेच नागरीक हक नात. नागरीक हक म्हणजे लोकांचे लोकशायेंतले हक. डॉक्टर लोहियाक सामकें वायट दिसलें आनी तांणी सांगलें, नागरीक हक मेळोवपा खातीर गोंयकारांनी सरकारा आड चळवळ करूंक जाय. चळवळ म्हणजे लढो लडपाक जाय आनी असलो हो रानवटी पोर्तुगेज कायदो मोडूंक जाय. आनी हे करपाक लागून आपूण भौशीक जमातींत उलयतलो. भौशीक म्हणजे इन पब्लीक आपूण उलयतलो अशें तांणी थंय सांगून उडयलें. उपरांत तांणी सभेचो दीस थारायल्लो आनी ही खबर गोंयच्या कोनशा कोनशांनी पावूंक जाय आसली. अख्खे गोंयभर बंद चिठ्ठी धाडून कळीत करपाक भिरांत आसली. ही पळयात, अशी आशिल्ली ती बंद चिठ्ठी.
अशें म्हणटात की पोर्चुगीज अधिकारी पोस्टकार्डाचेर तितले लक्ष दिना आसले, देखून त्या दिसा सभेची ही खबर पोस्ट कार्डां धाडून सगळ्यात कळीत केली आनी 1-2 दिसां भितर अख्ख्या गोंयान सभेची खबर पावली. 18 जून हो दीस उजवाडलो. दनपारचो वेळ आसलो आनी खूब पावस पडटालो. साबार गोंयांतले सगळे लोक मडगांवां एका चौकात एकठांय जाल्ले आनी हो जमो पळोवन लोकांचो तो जमो पळोवन पोर्चुगीज अधिकारी काचापूल जालो. उपरांत थंय कापितांव जुजे फॉर्तुनादो मिरान कांय पोलिसांक घेवन आयलो आनी म्हणूंक लागलो, हांगाचे चलूंक लागात, ना जाल्यार एकेकल्याच्या फाटीची कात सोलून काडटलो. फाट फुडें पळोवया. ताणें त्या लोकांक धांवडावन घालपाक पुलिसांक फर्मायलें, म्हणजे ऑर्डर केली. पुलीस सोट्यांनी मारीत लोकांक आंबडूंक लागले. सोटे म्हणजे रब्बरी टोणक्यो. खूब पावस पडूनय लोक थंयचे हाल्ले ना. कांय वेळान आयले आयले असो आवाज आयकना फुडें लोक कुजबुजूंक लागले. तेन्ना एका घोड्या गाडयेंत बसून 2 दादले मनीस खादी कपडे आनी माथ्यार गांधी टोपी घालून आयिल्ले. अशें म्हणटात त्या तेंपार गांधी टोपी घाल्लो मनीस पुर्तुगेज सत्तेकाळ आसा अशें पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांक दिसतालें आनी तांकां ते त्रास करताले. सभेक सुरू करचे पयलीं डॉ. राम मनोहर लोहिया आनी डॉ. जुलियो मिनेझीस आयले. तेन्ना सगळ्या लोकांनी घोशणा दिवन तांचो जय जयकार केलो. तांकां फुलां घालूंक तीग गोंयकार फुडें सरले तेन्ना कापितांव मिरांदीन पिस्तूल रोखून तांकां फाटीं सरूंक सांगलें. मागीर तेच पिस्तूल डॉ. लोहियाचेर जोखले म्हणजे टार्गेट केलें. पूण लोहियांनी तांचो हात कुशीक काडलो आनी भाशण करपाक चालूच दवरलें. तेन्ना अधिकाऱ्यान तांकां आपल्या बोल्सांतले कागद काडून दाखोवन फर्मावणे प्रमाण बंदी करून मोटारींत बसोवन पुलीस चौकेर व्हेले. फाट फुडें केले. कारण पोर्तुगेजांक भियेवन लोक आवाज करिनासले, पूण त्या दिसा धिरान लोकांनी आवाज उक्तो केलो. तांच्यो घोशणा चारूय दिकांनी गाजूंक लागल्यो. सगळे लोक डॉ. लोहियांचो जय जयकार करीत पुलीस चौकीर वचूंक लागले. तेन्ना पुलिसांनी सोटे संगिनी वापरल्यो. संगिनी म्हणजे आर्माक जोडिल्ली सुरी. ही पळयात, आर्माक जोडिल्ली सुरी दिसता न्हय, ताका संगिनी अशें म्हणटात. पुलीस जबरदस्तीन तरणाट्याक बडयत व्हरूंक तांकां जबरदस्तीन व्हील पोर्तुगाल म्हणूंक लायताले. पूण तशें करिनासतना ते जय हिंद म्हणटाले. त्या दिसा खूब जाणांनी पोर्तुगेज सत्ते आड भिनासतना आवाज केलो. दीस सोंपता म्हणसर पुलिसांनी जायत्या जाणांक बंदखणींत रवाना केले. क्रांती दीस मेळटकच फुडें गोंयचे सुटकेक लागून चळवळीची कीट पेटयली. कीट म्हणजे उज्याचो कण, स्पार्क. तातूंत व्हडलें होमखण जालें आनी शेवटाक 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पुर्तुगेजांक गोंय सोडून वचचें पडलें. अशें म्हणटात जितलें महत्व 19 डिसेंबराक सुटकेचो दीस म्हणून आसा, तितलेंच महत्व 18 जून ह्या क्रांती दिसाक आसा. तर म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आमी आमच्या स्वतंत्र सैनिकां भशेनच आमच्या गोंयची राखण करूंक जाय आनी कसलेंय संकट आयलें जाल्यार भियेनासतना ताका तोंड दिवंक जाय. धन्यवाद. घरात रावात, सुरक्षीत रावात.